रस्त्यार पुराय गरू रोवन आता कितले एक्सिडेंट जाली कितें जाले काय जालें तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा सद्या आयकतात तुमी तो पोरबड नुस्त्या कितें जालें आनी कितें जालें आनी गरू कितें जालें म्हण सगळी ती तुमगे न्यूसाक घालते रावत न्ही हय तुमी तर पळयतात म्हणटा अरे रस्त्यार थोडी गोरवां आहा आजकाल गोरवां बांदतलोच कोण घर बांदतलो कशें करून गोठो कोणा कडेन आसा म्हणून हय गोठ्यात गोठो करून दवरला हेमी आतां गोठ्या आजकाल गोठ्यात इस्पिटां नाच सुरू जाला हां पयलीं गोरू बांदचे कडेन आज इस्पिटां हे दवरतात असले भानगड जाला गोठ्यात गोरवांच म्हणटा याद येयली आतां पोलिसान बी बरें एक हय उपाय सोदून काडला रस्त्यार आशिल्ली गोरवां रात्रीन दिसना म्हणून गोरवाल शिंगाक हे लायतात ते जगचे कितें म्हणटा ते रेडियम काय कितें हय असलेच कितें म्हणिल्ले तेमी ते लायतात शिंगाक रेडियम लायतात म्हणून जालें म्हण जालें हो पयर आनेकलो पोर म्हाका विचारता आजा रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवाक शिंगाक ते रेडियम लायतात तर एक्सिडेंट जायना म्हणटात शिंग नाशिल्ली हे उरता पळय शिंग नाशिल्ले अशेंच उरनात बुडकुळेचे गोरवां खाली सोंड्यांनी पाडकां बिडकां तेमकां शिंग ना तेमकां खंय कितें लायतले आनी तेमी कशें करून दिसतली ही म्हणटा तो उलटी बी बरोबर आसा ते केली तेन्ना शिंग गोरवाक जर तर शिंग ना जाल्यार रेडियम लायतलो खंय हांवें ताका उत्तर दिलां त्या गोरवाक शेपडे रेडियम लावचो म्हण घेवन म्हणल्यार फाट करून बशील उरता न्ही पुराय एडेच हेवाळेच दिसू म्हण घेवन आनी पुराय आंगाक पुराय हळडूळ रेडियम लावचो हय वागा पिलत दिसू गोटिले ते भिवन घेवन एक्सिडेंट जायनी जावं म्हण घेवन असले पंचायत जाला जालें तें जालें हय आनी एक गोश्ट सांगता तुमकां हांव आतां हे हय नवरात्रेक ते तोण्यान खेळटाले म्हणटा दोन तोणे तकलेर दोण्यार तोंड मारचे कितें म्हणटात कितें रे बाबा ते दांडिया हां दांडिया हां दांडिया म्हाका बिंदिया म्हणल्यार चालें हां बिंदिया बाबूशाले ते सोड दांडिया 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 ते हय ते खेळचे खूब कडेन तयार केले तेमी तयार केल्यार हे ना खंय परमिशन दिलें ना गव्हर्मेंटान तशें म्हणून खूब लोकांनी तोणे घेयले ते तोणे तशेंच दवरलात आनी थोड्या लोकांनी ताजे तोणे केल्ले पळय ते नाटू घायलात मुखार वर्सां म्हणल्यार दोन दोन तोणे जावन पडू म्हण घेवन खंय कशें करून खेळटले म्हाका सांगा हांवें गेल्ले पटी सांगलें नाशिल्लें तुमकां आतां हे डिस्टन्स जर तर तुमी जर तर पयस पयस रोवन घेवन खेळटात जाल्यार इतले बारकेले तोण्यान खेळूं जाता वयी कुटांत खेळूं जा म्हण जालें ना भानगड जाला काय करूं जाय हय आनी एक तुमकां गंमत सांगता तुमकां एक गंमत जाली पयर यशवंतान नाती लग्न जालें हय मागेलो म्हाजे बरोबरच तो यशवंत आतां ना तो ते गेली शिकपणानच भानगड जावन गेली हय पयलीं लागून मात्र शिकपणातच रावतालो मागीर तेगे नातिले लग्न जालें मागीर तो तेगेले नातील घो आसा पळय तो मागीर नात दिला पळय त्या वाड्या वयलो हय हाय मागीर ताका विचारलो बरें घाईल हां सूट बूट लग्नाक कितें दोन पटी कपडे चेंज केले तेणी एक पटी भितर गेलो पयलीं लग्नाक वयता आसतना ते हेज घालून येयलो शिवरानी ते घालून येयलो मागीर परत भायर येता आसतना सूट घायलो सूट म्हटल्यार कपड्याचेच आमी ती तकली उसळ्ळ्या कपला काडची सूट न्ही हय ती सूट घायलो हांवें म्हणलो म्हाका बरें दिसलें हां मागीर हांवें म्हणलो पुता हे तुवें कपडे लग्नाक कपडे खंय काडिलो का म्हण घेवन म्हाका म्हूण लागलो ना कितें आजा तुगे लग्नाक तुवें खंय कपडे काडिले तर म्हूण लागलो म्हाका ना रे आमी खंय हुबळी वचून घेवन काडिले मागीर त्या टायमाचेर ते हुबळी म्हणल्यार पयस ते खंय काडिले म्हणलें तो कितें म्हणटा तुवें तितलें कित्याक पयस केलें तर तो हांव लग्न जावन येयलो घरा कडेन येयलो आनी घरा कडेन ते खायले कपडे काडलो म्हणटा तो म्हाका म्हणल्यार तुमगेली विचार हांव कितें सांगता कितें म्हणले नंतर लग्नाक कपडे खंय काडिलो म्हणल्यार लग्नाक जवळी खंय काडील काय म्हणटात आमी हे काय कितें सांग लग्नाक कपडे खंय काडील कळ्ळें जवळी म्हणल्यार कळ्ळें जावत जावं कोण म्हणून हे काय कपडे खंय काडील म्हणल्यार हो सांजे मागीर त्या घरा कडेन ते घाईल कपडे काडलो म्हणटा तो म्हाका म्हणल्यार पोराल देड शाणेपण कितलें म्हण जालें आजकाल हां कितलें देड शाणेपण म्हण जाली बेस